बाय पळयात गायस कितली पडली पावसान आमचे घर पळयात फुडसून कशें दिसता एकदम बरें वा क्या व्ह्यू आहे फुडें घराच्या तोंडा फुडें आसा माडी पळयात हांगसर नाही उपळून पडल्या कारण जेन्ना भरती बीन येता ना बरें आसा न्हू मगरमच्छ थंडी जाली जाल्यार जाली जोरा म्हणजे अशें हांगसर उदक फुटलाय पळय न्यू सत्री खंय मॉलांसून हाडल्या खंय ती सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा न्हू रे हाय आम्ही सगळी घट आम्ही सगळी गड खंय तर तुमच्या थंय पावस पडटा की ना आमच्या हांगसर भरपूर पावस पडटा म्हणजे कालच्यान जो पावस स्टार्ट जाला ना तो इतलो पावस पडटा जाणा तेका लागून आमी चिंतलें कितें जाणा आमी सकयल या म्हणून कुळागरान या पळोवया उदक बीन कितलें भरला तें आनी त्याच बरोबर आकाशाक आयज सुटी आसा आयतार आसा ना सो म्हटलें चला एक रावंड मारून येवया आनी आकाश म्हाका हांगसर सत्री घेवन आसा सो काय चला तर सकयल या आनी एक तर आमची आयज लायट बी ना फूल डे लायट नासतली सो घरान बसून काळोखान बेजार नाय तेका लागून म्हटलें पावसूय बरो पडटा सो कुळागरान या पळोवया एक रावंड मारया कशें कितें उदक कशें भरला सकयली जी बांय आसा न्हय ती कितली भरल्या ती पळोवन येवया त्याच बरोबर हांगसरूय आसा न्हय बांय तितूनय कितलें उदक आसा तें दाखयता तुमकां सो चला मातशी पावसान म्हणटा तशी भिजोन बरी एन्जॉय करया न्ही रे थंडी जाली जाल्यार जाली आतां सद्या मजा करपाची पावसान न्हू जाता तितलें भिजपाचें सो चला गायज तुमकांय दाखयता सगळ्यान पयलीं ह्या बांयन कितलें उदक आसा न्ही तें पळोवन घेवया आणि आकाशाची सत्री पळयात वा आयज न्यू सत्रीचें उद्घाटन केलें तेणी न्यू सत्री खंय मॉलांसून हाडल्या खंय तेणी मॉल दी गोवा रे मॉल दी गोवानसून हाडल्या खंय सो चला हांगसर दाखयता तुमकां आनी कितलें बरें दिसता पळय वातावरण दाखयता तुमकां थंड आनी खूब बरें दिसता ना स्पेशली पावस पडलो ना पळयात एकदम आनी पावसांतल्या हांगसर पळयात जेन्ना चुलीन उजो पेट्टा आनी तो धुंवर जो आसता न्हय तेजो आवय कितें सांगूं तुमकां हे पळयात आनी पावसान काळोख केला कंटिन्युअसली पावस पडटा सामको सो उदक पळोवया बांयन आमच्या कितलें भरला तें हांगसर न्हय बांदलेलें आसतलें हांगसर बांदलेलें आसा सो त्या सायडीन या आमी न्हय तें बांदून दवरता कित्याक जाणां माजरां बीन चडटा न्हय सो भंय न्हय पडलें जालें उदकान उदक पिड्ड्यार जातलें बायतलें म्हणून हे पळयात सगळ्याक नेट आसा आनी तेच बरोबर उदक पळयात बरें आसा सामकें आनी बरें तरी कमी आसा आनीक भरतलें उदक आनी भितरलें नुस्तें बीन बरें दिसता कॅमेरान कितलें कॅप्चर जाता नकळो हांव बट उदक आसा सादारण पोरू एक साप हल्लो तुका तिथे आनी एकदां ना ही बांय न्हय क्लीन केल्ली निवळ केल्ली बरें सामकें उदक बीन कितलेशें नुस्तें कितलेशे पयशे कारण देवी बीन आसता न्हय आमचे ह्या बांयचेर आमी देवी हाडटा न्हय सो अशे पयशे बीन रुपया 2 रुपया घालतात न्हय चवथी कडेन सो चला आतां सकयल या न्हय रे सो आतां आमी सकयल या आनी सत्री नाचयता उद्घाटन केलें तिणी आतां सत्री दाखयता मातशी स्टायल मारता तो निळी निळी सत्री म्हणटा सो चला तू चल पयली म्हाजे कडेन सत्री ना तर कितले हिरवेगार दिसता ना कुल्ल्यांक गेल्ले भशेन पॅन्ट वयर केले तेणी आवय आनी कितलें बरें दिसता ना कितें सांगूं तुमकां थंड वातावरण आसा सामकें पळयात आनी झाडां पळयात कितली हॅप्पी जाली आसतली न्हय पावस पडलो न्हय सो झाडांक खूब बरें दिसता आसतलें कारण गरमेन एकदम इतले त्रास जाता तांकां सो आनी सकयलो जो गटर आसा न्हय तोय बीन फूल जाला आसतलो आनी हे जे झाड आसा न्हय ते कसले ते सांगता तोरिंगण जाणा तुमी तोरिंगण म्हणटात ते तसलें झाड आसा हे पळयात असली फळां लागता ताका हे पळयात हांगसर पळोवंक शकता तुमी हेका आमच्या भशेन तोरिंगण म्हणटात सो हांगसर आसा दाखयता तुमकां वाट काडून या हे पळयात हेका आमच्या भशेन न्हू तोरिंगण म्हणटात पळयात बरें आसा न्हू तुमच्या भशेन कितें म्हणटा हे कमेंट करून सांगात म्हाका आनी आकाश गेलो सकयल पळयता गटारान उदक भरलें खंय तो पळयात आनी ते दीस न्हय काका बीन आसले न्हय आमगेर काम करपाक तेन्ना हे सगळें निवळ केल्लें तेंच्यांनी हे पळयात कारण त्या दिसा हांव मागीर डॉक्टरा कडेन गेलें न्हय तेन्ना हे सगळें क्लीन केलें खंय तेंच्यांनी
आणि बरी दिसता ना रे पावस पडला आणि त्याच बरोबर झाडांक पळत उदक पडटा सामकें. आणि हांगसर पळय तुमकां सांगलेलें न्हय उदक भरता म्हणून सो पळोवं शकता तुमी फूल म्हणजे म्हणटात फूल हो गटर न्हू फूल जाल्लो असो उदकान हो पळय. आणि हे जे उदक दिसता न्हय ते आमच्या गिटी कडसून येता फाटल्या गिटी कडसून ना रे. आणि हे उदक मागीर हांगसर फूल जाता आणि शेतान वयता. चल एंट्री मार येता. सो आकाशान पयली एंट्री मारली हांगसर पळोवया पयली चल. आगे जा आगे क्या नजारा है देखो. सो बरें दिसता कुळागरान थंडगार सांगते मजा येता सामकी. हे पळय सो बारीक बारीक कुल्ले येतात मागीर ते वयर सरतात. आमच्या भशेन तेका आमी हुडगे म्हणटा. तुमच्या भशेन कितें म्हणटात एक कमेंट करून सांग. बारीक कुल्ले आसा ते कुल्ले खायना आमी. हे पळयात उदक पळयात. आतां हांगसर न्हय झरे सुट्टले ते पळयात थंय बी हा. हे पळयात हांगसर दाखयता तुमकां आकाश सांगता झरो फुटला खंय तरी. हांगसर न्हय झरे फुट्टात अशें पावसांतले. तुमकां झरो दाखयता पळयात. म्हाका काय खंय दिसना तेका दिसता. हय रे पूण म्हाका दिसना थंय मात दिसता म्हाका दाखयता तुमकां. तेका दिसता न्हू ते म्हाका दिसचें ना. म्हाका दिसता ते तेका दिसचें ना. अशी गजाल आसा आमची. आणि हांगसर पळयात उदक. अरे धरण रे हो गांवठी वॉटरफॉल. हय गांवठी वॉटरफॉल. हे पळयात हो आमचो गांवठी वॉटरफॉल. तेका झरे बीन फुट्टा न्हय ती तेका एक वेगळीच उमेद आकाशाक पळोवपाक बीन. झरो फुटलो बीन ते दाखयता सामको एक्सायटेड जावन म्हाका तो. हे पळयात आवाज येता बरो न्हू. हे पळयात हांगसून उदक वयता. हे उदक न्हय सगळें शेतान वयता डायरेक्ट. बरें सामकें. आणि आतां फ्लो कमी आसा कारण पावस तितलो पडोंक ना तेका लागून. पावस मोठो पडलो काय फ्लो चड आसतलो. हे पळयात आकाश तुमकां झरे दाखयतात. झरे तेका कितलेशे झरे दिसता खंय. आनी तुमकां पक्ष्यांचो बीन आवाज येतात आसतलो न्हू. सो हांगसर न्हय पक्ष्यांचो बीन आवाज बरो येता. आनी आतां तर पावस पडला न्हय खुबूच बरें दिसता. वातावरण एकदम इतलें थंड आसा ना. सगळी कडेन म्हणटात अशें बरें पानांचे बीन अशें थेंब पडटा पानां वचून. आनी तेच बरोबर पक्षी बीन आरडटा. आनी झरे बीन फुटले सगळे कडेन उदक आसा आनी थंडगार एक वातावरण आसा. आनी उदकाचो सामको म्हणटा तसो आवाज येता. आयकोंक येता की नकळो नेचर जें आसा ना ते इतलें बरें शांत आनी कितलें बरें दिसता ना. तो पळय झरे 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 झरेच करता सामकें. तेका एक वेगळीच उमेद. आनी तो छत्री नाचयता आपली. हो पळयात झरे दाखयता. हय झरो फुटला हांगसर दाखयता तुमकां. झरो म्हणजे कितें आसता तो दाखयता आमच्या विशीं. जमनीतला पाणी. हे पळयात झरो म्हणजे अशें हांगसर उदक फुटला. हे पळयात एका झरो म्हणटा. हांगसून उदक येता पळोवं शकता तुमी. हे पळयात आपुणूच जमनीनसून न्हय उदक येता सामकें तेका आमच्या भशेन झरो म्हणटात. हे पळयात हांगच्यान पास जाता उदक आनी अशें येता. अशें चल्ले उपरांत तें उदक बुरशें जाता. सो आसुनी तेका व्हांवोनी उदका. सो आतां आमी फुडें या आनी फुडें एंट्री मारया. फुडली बांय पळोवया कशी कितली भरल्या ती. सो आयज लायट बीन नासली ना. हे कितें तरी करया म्हटलें भायर या आनी पळोवया. एक कारण आकाशाकय सुटी आसा न्हय सो म्हटलें या मातशी भायर पळोवया तरी कुळागरान कशें कितें वातावरण आहा. पावस कालच्यान तर भरपूरूच चालू आसा. कंटिन्युअसली पावस चला नॉन स्टॉप म्हणटात तसो.
सो तेका लागून तुमकांय बीन म्हटलें दाखोवया, एक नजर मारून येवया. तेका लागून आमी कुळागरान येयली. सो गायज हेची मस्ती पळयात. एका पावसान वेगळीच मजा येता न्हू रे आकाश. आणि स्पेशली गावान पावसान बीन नाही खूपच मजा येता. थोड्या दिवसांनी मी अशी वयर नुसतं काय येतले. थोडे दिसांनी नुस्तें येतली खंय पळय. चल आता या. चलो. सो आता आमी त्या सायडीन वयता आणि एक झरो दाखयता. आयज तुमी न्हय गायज झरेत पळयात. आकाश तुमकां झरे दाखयता. सो ते झरेत पळयात तुमी हा. ये 2 लाख का झरा है, 20 लाख का झरा है, 10 लाख का झरा. आणि गाईज नाही तुम्ही म्हणजे आमचे काम जे चालू असले घराचे नाही म्हणजे प्लास्टिक बीन घालताली पळय त्यांना तुम्ही विचारलेलं आकाश तुझो भाव काय म्हणून. हय म्हजो आकाश भाव. तर ॲक्च्युली नाही माझ्या काकाचो चेडो असा तो. सो न्हू रे. आणि माझ्या मम्मी काही तो मम्माद म्हणटा. लहानपणापासून नाही तो मम्माद म्हणटा. कारण मोस्टली लहानपणान नाही चडसो तो कोणाकडे असलो रे. माझ्या मम्मीकडेच असलो. कारण काकी नाही बाकीचे काम करपाक बिझी असताली. ताका लागून ल्हान असताना तो मोस्टली आमच्याच कडेन असतालो न्हावपाक जेवपाक म्हण. सो तेन्नाच्यान नाही तो मम्मा मम्मा ल्हानपणापासून मम्माच म्हणटा माझ्या मम्मी. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. तर आकाश म्हजो भावूच आसा काकाचो चेडो. तर न्हू रे. आणि कांयच नाही हो व्हिडिओ तुम्ही नाही खंयच्यान पळयता म्हणजे तुम्ही खंयच्या गांवांसून पळयता या आमकां कमेंट करून सांगा. म्हणजे आमकांय कळटलें म्हाकाय कळटलें आकाशाक कळटलें तुमी म्हणजे खंयच्या गांवांसून आमचे व्हिडिओ पळयता ते म्हाका खूब आवडटले तुमी सांगल्या उपरांत आयकुपाक. सो कमेंट करून सांगात. सो चला आता त्या सायडीन या आमी. सो गायज चला आता टायम वेस्ट करिनाका आमी डायरेक्ट येता त्या सायडीन या. आणि आता हलकोसो पावस पडटा बारीक बारीक. आणि कितें जाता ना उदकाचे थेंब पडटात पानां वरसून ना. चलो मिशन मंगल चलो. झरा मिशन मंगल. हांगसर न्हय मातशी वाट ही आसा. सो भितर वयता डायरेक्ट आमी पळयात नाल्यार वाट कशी आहा ती दाखयता तुमकां. वाट बरी ना हांगसर. भितर वयताना सुशेगाद वयचें पडटा. हे पळयात कशें वयचें पडटा तें दाखयता. अयो ऐसे जाना पड़ता है. हे पळयात वाट पळयात. आता हांव वयतलें हा. एकदम खतरनाक. आता हांव वयतलें. कॅमेरामॅन फोकस करो. किया फुल फोकस. बिराच पळयात अशें ना येवचें पडटा सुशेगाद स्लो अशें. कारण वाट आमची सारकी ना ती काका गेली थंय. आनी हांगसर देंवतानाय सुशेगाद देंवचें पडटा. आकाश देंवलो. आता हांव देंवता. आवय कितलें बरें दिसता कुळागरान सामकें. भरपूर बरें दिसता आनी बांय फूल जाली सामकी. हे पळयात पावसान हीच मजा आसा गायज. पावसान गांवान कितली मजा आसा ना खरें सांगता. तुमी हेच दाखयता आमगेर खूब मजा करी आमी बरी वॉटरफॉलार बीन या सगळी कडेन फिरपाक या. म्हणजे आमकां मजा करूंक गावतली सगळ्यांक बरोबर ना. एक मिटअप बीन दवरपाचें आमी कुळागरान बीन. बरें पावस पडटा उकडे शीत म्हणटात तशें बांगड्यांचें हुमट बीन घेवन येवपाचें आनी जेवपाची. हे पळयात हांगसर आकाशान नुस्तें धरलें खंय. कितें जोक करता पळयात. फकाणां पळयात. आनी बांय पळयात गायज कितली पडली आवय. आजून इतलो पावस सुद्दां पडोंक ना पूण इतली बांय भरल्या न्हू रे. आनी नुस्तेकां भितर आकाशाक धरपाची आहा खंय. आनी कितली बांय भरली पळयात एका पावसानूच. भयानक सामकी. इतलो पावस सुद्दां पडोंक ना आनी इतलें उदक भरलें. सो तुमी इमॅजीन करा व्हडलो पावस लागल्या उपरांत कितलें उदक भरतलें तें. हे पळयात बांय पळयात. वयर मरे आयज जर कंटिन्युअसली पावस पडत न्हू जाल्यार फूल आनी फूल येतली आनी फूल भरतली. आयज जर कंटिन्युअसली पावस पडत जाल्यार एका सुटीच जाय फक्त स्कुलान वचपाची रिजन सोदता. स्कुलान वचपाचें ना तेका वचोंक जायना तेका लागून कितली रिजनां सोदता पळयात. हे पळयात हांगसर मेरेन उदक येयलें.
मार उडकी मार 1 2 3 ए बघतायला मगर बाहेर चालली मगर काय सिसर ती पोपट आहे मगरमच्छ देखते है तो स्नेक बाहर आया अगो काय कपडे धुविलं आकाश कसलं बोलायचं हा जो त्याची भाषा ऐकूनच तुमका मजा येते मच्छर खूप बरे उदक बोलला न्हू मजा येते सामकी आणि आकाशाची मस्ती पण माझ्यावर उदीक मारू नका ए आणि कितले उदक भरला मजा येतं सामकी हा भरपूर मजा येत बाहेर कितली बाय भरल्या पोवन मजा येतं सामकी पण भंय दिसता भितर कितें आसत म्हणून सांगू येना नाही आणि आकाश नाही नुसते सोदता सो पळयात बरें सामकें उदक भरला आणि आकाशाक नुसते धरपाक जाय सो कांय भरपूर मजा येता कुळागरान बरी आली आम्ही आयज येयली म्हणून टायमार सामकी म्हणटा तशी तुमकां कॅप्चर करून दाखोवंक गावले बाय कितली भरल्या ती आणि पावस पडत नाही जाल्यार कंटिन्युअसली नाही उदक खूप सामकें वयर येतले इतक्या पाणी येताले इतक्या कितें जोक केलो न्हू नाईस जोक काहीच म्हणजे कच झाले नाव आणलेलं आता आकाश किती सांगता हा उसप सो काय आकाश नाही बाय उसापता म्हणजे किती जाणा तुम्ही बाय खाली करता तेका आमच्या भशेन उसापता म्हणटा चालू करते हो पळयात आणि चला पुढे दाखयता तुमकां आणि कितें आसा जाल्यार पळोवया आणि कितें आसा म्हणजे हांगसर सगळे कडेन उदक भरलां म्हणजे मातशें उदक आसा हे पळयात हय म्हाजे कडेन सो हे पळयात सगळे कडेन न्हय झरे फुट्टा आणि तेच बरोबर हांगसर उदक भरूंक स्टार्ट जालें काय कितें जाता ना लुकसाण जाता थोडीशी दाखयता तुमकां ही माडी पळयात हांगसर न्हय उपळोवन पडल्या कारण जेन्ना भरती बीन येता न्हय म्हणजे भरतेचें जेन्ना हांगसर उदक येता न्हय तेन्ना फुगता सामकी जमीन आणि मागीर माडयो बीन अशें पडटात हे पळयात बरी माडी पडल्या मरोंक ना जिती आसा ती ही पळय दाखयता तुमकां हे पळय दाखयता सो काश जर म्हाज्या हातीन आसली न्हू जाल्यार उबी करता आसले नो गायज एक माडी सुद्दां पडप म्हटल्यार कितलें लुकसाण आकाशाक कितें सांगून फायदो सो बरी माडी आसा एक्चुली ती पळोवंक शकता तुमी आणि हे उदक न्हय अशें येता म्हणजे झरे फुट्टा हांगसर मागीर अशें उदक येता सो बरें थेंबे पडटा ना हे पळयात कितले बरें दिसता पळयात वयर भयानक सामके कुळागरान बरें दिसता चलो चलो जाएंगे बारिश है हे चलो पळय आपकी टिकट खत्म हुई चलो चलो आणि पावस पडोंक स्टार्ट जालो सो बारीक बारीक आतां पावस पडटा हांगसर कांयच तुमकां कळत आसतलें कुळागरान कितलें उदक भरलां तें आणि त्याच बरोबर भरपूर काळोख जालो सामको पावसान काळोख केला तेका लागून आमी न्हय आतां घरा कडेन वयता कारण मम्मी बीन तापयतली नाल्यार भिजली जाल्यार सामकी भरपूर काळोख जाला सो चला आतां घरा या आणि हो पळय आतां आकाश हांगसर आपूण ब्लॉगिंग करता चलो 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 बाहर चलो हो पळयात हांगसर ब्लॉगिंग करता आकाश सो चला आतां भायर या कारण बरो काळोख केला पावसान माझं यूट्यूब चॅनल आहे फुसफुटी फुसफुटी आकाश सांगता कितें ना आपलो एक चॅनल आसा यूट्यूब चॅनल नाव कितें रे कुसपुटी फुसपुटी चॅनलाचें नाव खंय हा सबस्क्रायब करा हा तेज्या चॅनला जोक करता तो सामको पहिले मी केलेलं ब्लॉग म्हणालो पहिली आनंद होती आम्हाला नॅचरल ब्लॉग कुसपुटी पुसकुटी तेजो चॅनल आहा खंय आकाश असले जोक करताना तुम्ही जर ऐकत नाही आसन आसन पोटान दुखता सामकें आणि धांवलो म्हाका सांडून धांवलो तेका पावस लागता खंय हो पळयात गेलो भायर आणि म्हाका या न्हय खाज्जीनसून वयचें पडटा आवय आडो लावया न्हू आडो सो चला आता या बरें न्हू
न्हू पावसान सामकें फिरोंक बीन म्हाका जाल्यार पावसान भिजोंक बीन खूब मजा येता फिरोंक बीन स्पेशली वॉटरफॉलार बीन वचून हांव ट्राय करतलें वॉटरफॉल बीन बरें कॅप्चर करपाची सो पळोवया फर्स्ट खंयच्या वॉटरफॉलार वयता ती पळोवया प्लॅनिंग तर चालू आसा सो पळोवया आता या मम्मी तापयतली पावस येता चलो मम्मी हमको डांटेगी चलो जाएंगे हम चलो चलो मम्मी मागीर तापयतली भिजत बीन जाल्यार एक तर आतां कपडे बीन सुकचे ना हीटर हाडया हीटर तेका लागून प्रॉब्लम चल आता या चलो मिशन मंगल चलो हम चलते हैं घर चलो चलो दुनिया की सैर करे चलो चलो दुनिया की डोरेमॉन रे हाँ डोरेमॉन कोण डोरेमॉन ए डोरेमॉन कार्टून आवडटा तुका आय लाईक डोरेमॉन आणि हे पळय हांगसर उदक भरला पळोवू शकता तुम्ही पाटके खोरो काळुनो चवताळो हे पळय सगळी नुस्त्याका असतली उदक भरला काळो काही काळो पण होतो न्ही दीदी तेकाच लागून आमी न्हय निवळ करता हांगसर सो आणि एक न्हय प्लेस दाखयता तुमकां थंय या आमी आतां काळो पण या हय चल या सो आयज आणि इला तुम्ही बघा सो आयज आमी काळोपाना वयता पळोवया थंय उदक कशें कितें आहा तें सो हांगासलें आमी कॅप्चर केलें आतां आमी काळोबा कडेन वयता आनी पावस पडटा भायर बारीक बारीक बरें दिसता पूण आं गांवांत रावपाची हीच एक मजा आसा भरपूर म्हणटात तशें तरी हांगसर कुल्ले बीन ना लोक थोडे कुल्ले बीन धरपाक वयता बट आमकां हांगसर कुल्ले बीन ना तेका लागून आमकां कॅप्चर बी करूंक गावना तुमी पळोवू शकता पावसान आमचें घर पळयात फुडसून कशें दिसता एकदम बरें आनी व्यू बीन बरो आसा सो आतां आमी वयता 3 म्हयने राव मागीर गणपती आनी आकाश एक्सायटेड आहा चवथ दिवपाक लागून सो आतां आमी वयता काळोबा कडेन चल स्वागत केला बघ आनी हांगसर स्वागत आसा पालखी आसली न्हय तेन्ना सुस्वागतम बरयल्लें पळय बरें आसा न्हू डिझायन बघ काय बघ मी काढले सगळे डिझायन अरे वा पावस येयलो व्हडलो ये तू मेरी छाता आहे चल चल नाका चल तू काय आणि काय दिसतोय तू? आकाश म्हणटा सत्रेन येवं खंय आसूं म्हटलें सत्रेन बी तितली एक दिसपाची मजा ना पूण मम्मीक कळत जाल्यार मम्मी तापयतली कारण गावला तुका सांगतो हे पळय आकाश सुत्रेन घेयना हय तर मम्मी तापयतली आनी हे पळय थंय आसा आमच्या काळोबा कडेन घराच्या तोंडा फुडेर आसा पळोवू शकता तुमी हांगसर एक नाय व्यू बरो आसा हांगसर हा 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 पावस ए बाई ये तू सत्रेन येयले लास्टाक आं चलो चलो पावस पडटा कसलो कोण असते आणि कोणाचे तरी नील पणस पडून हांगसर आसा पळय पडून म्हणजे चाल सारको पडला आनी हांगसर येयला कुसला तो. आणि पळय पाळा वडाची पाळा आता तू तेल करतात ही न्हू पळय पाळांत तेल करतात ताज्या पाळां आमको पता नाही रे भाई ते आमकां खबर ना हे बीन करतात जाल्यार तेल बीन आकाशाक खबर आहा. आणि हे पळय वड हांगासलो हांगसर पुजा बीन जाता वर्साच्या वर्सा हे पळय बरें आसा हांगसर पळोवू शकता तुमी हे पळय बरें दिसता भितर आणि सध्या आमी भितर वचूंक शकना कारण आमकां सुतक आहा न्हय तेका लागून आमी भितर बीन वचना देवळांत आनी आमच्यान व्यू दाखयता तुमकां हो पळयात अरे वा क्या व्यू आहे पळोवू शकता गायज तुमी व्यू काय बरो दिसता तो ए देखो जंगल हिरवेगार आसा आनी त्याच बरोबर स्काय बी पळोवू शकता कितलो बरो दिसता पावसय तो पडटा आणि पावस पडटा आमी हांगसर आसा आणि पावसान एकदम काळोख केल्लो आसा भरपूर काळोख ह्या पावसान भजी आणि मिरची ह्या भजी आणि च्या पिया चल कर दुधाची तेन्ना दुधाची च्या आणि भजी सध्या आमकां काय करूंक गावना सुतक आहा न्हय तेका लागून पूण आमकां रुची भरपूर सुट्टा सद्या सुतक 2 दिसांनी आमच्या काबार जातालें मागीर आमी कितें बाबा तू हय आनी आकाशाचो आजो तो जो एक्सपायर जाला पळयात तो तुमकां लास्ट व्हिडियोन हांवें सांगलें पळयात सो आमकां सुतक आसा सद्या तेका लागून कांय करूंक गावना सुतक काबार जाल्यार आमकां मागीर भजी बीन कितें जाय तें करूं शकता सद्या तर ना सो हे पळयात पळोवू शकता तुमी एकदम परत एकदा जोरो दाखयता पळयात एक व्यू दाखयता तुमकां पळोवू शकता तुमी हांगा न्हय वटपौर्णिमा बीन जाता वटपौर्णिमा बीन बरी सेलिब्रेट जाता व्हडली हांगसर भरपूरशे लोक येता लांब लांबसून सो आसतली केन्ना तरी आतां पळोवू शकता तुमी हे पळयात हांगसर आमी काळोबा कडेन म्हणटा राष्ट्रोळी देवस्थान आसा हें आमचें हे पळयात
तो भितर वचो शकना सुटला म्हणून सांगले नाही तेका लागून नाल्यार भितर वचून दाखयतले आसले आनी दाखयता तुमकां खंय झरे फुटले ते आकाश सांगता हांवें काय पळोवंक ना पळोवया तरी हे पळय हांगसर झरे फुटले दिसता हे पळय उदक फ्लो जाता ना हांगसर आनी हे उदक चालूच आसतलें आतां पावस पडटा न्हू तेका लागून सो चला आता आम्ही घरा वयता काळोख जालो काळोख म्हणजे पावसान काळोख केलो त्याच्या पयलीं म्हाकाय बी घरा वचोंक जाय आकाशाक बी घरा वचोंक जाय नाल्यार काकी तापयतली मम्मी बी तापयतली नाका हांव वयता सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया धाकटो असो म्हणटा तसो शॉर्ट ब्लॉग पाणयाचो झऱ्याचो ब्लॉग खंय सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो असतो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन ते आमचं देव बरें करूं बाय बाय कर मरे आकाश बाय